हांव दिनेश गावडे पयर जीपी न्यूजाचेर 9 जून 2021 ह्या दिसा जीपी न्यूजान म्हाजो एक इश्यू आशिल्लो लायटीचो जे बिल वाडोन येयल्लें तें तो इश्यू हायलायट केल्लो आनी खुबश्या जाणांनी तो व्हिडिओ शेअर केलो आनी तेंचे हांव थँक्यू म्हणटा कारण तेंच्यांनी जो इश्यू हायलायट केल्या नंतर म्हाजो हो प्रॉब्लेम असो सॉल्व जालो. त्या गव्हर्मेंट जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा त्यांच्या पर्यंत ही बातमी पावली आनी तेंच्यांनी 10 तारखेक सकाळी 10:30 म्हटल्यार म्हाका हें बिल हाडून दिलें आनी तांकां पयलीं कॉल येयलो म्हज्या घरा कडेन. कॉल येयल्या नंतर तेंच्यांनी एक अर्द वरा भितर तेंणी सांगलें की बिल तो घेवन येयलो. जाल्यार बिल कशे तरेन दिलां पळय तेंच्यांनी. हें बिल झेरॉक्स कशें मारून दिल्लें आसा, ओरिजिनल बिलां येता पळय ती अशीं येता. आनी ह्या बिलान तेंच्यांनी कितें मेन्शन केलें, बिल 8,715 रुपया आशिल्लें तें म्हाका आतां तेंच्यांनी 1,100 रुपया हाडून दिला. आनी हांवें त्या व्हिडिओन सांगलेलें हांव एरियास पे करपाना म्हणून, तरी आसतना एरियास तेंच्यांनी म्हाका 655 घातलेलो आसा. म्हाजें युनिट कंजप्शन कितलें आसा 210. बिल कितलें दिला तेंच्यांनी 445 आनी हे एरियास घातला तेंच्यांनी 655. ह्याच्या पयलीं हांवें इतली बिलां पे केली केन्नाय एरियासाच्या ह्या कॉलमान असो हे येवं नाशिल्लो. बिल इश्यू केन्ना केला तेंच्यांनी 7/6/2021. हांवें व्हिडिओ काडलेलो 9 जुनाक 2021. तेंच्यांनी बिल प्रिंट करता आसतना हे पळय 7/6/2021. ड्यू डेट कितें घातला तेंच्यांनी इमिडिएट आनी बाकीच्यो आनी जे बिलिंग पिरियड आसा ते 56 days. ओके, हांव मान्य करता हेंचे फाटले रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कितें आसता अशें टॅरिफ रेट 1.40 रुपीज हेचो सेम बिल म्हाजें ओल्ड घराचें आमची जी फॅमिली रावता तेजें. आनी बिलाची डेट आसा सेम. मिटर रिडर येता पळय तो एकाच दिसा येता आनी ह्या एकाच वाड्या वयली आमची सगळीं घेवन वयता. म्हाका बिल रिडींग डेट घातल्या 11/2/2021. तांकां कितली घातल्या 10/2/2021. तांकां बिलिंग पिरियड आसा ते 55 days. म्हाजे 56 डेसाचे घातल्या. ओके, 210 म्हाका युनिट पडल्या, तांकां पडल्या 206. तांकां कितले येयला 436, म्हाका 445. हांव हें बिल इतले अमाउंटाचें हांव बरोवपाक रेडी आसा, पण हो 655 आसा पळय न्ही तो भरपाक रेडी ना हांव. आनी हें जें बिल धाडलां तेजेर हांव सॅटिस्फाय ना. हांव ह्या ऑफिसान वयतलो परत डिपार्टमेंटान, फूल डिटेल तेंचे कडल्यान जाणून घेतलो. तेच्या नंतर हांव तुमकां परत जे कितें घडामोडी घडल्या त्यो हांव तुमकां सांगतलो. अशे तरेन ही आमकां अशीं बिलां येता न्यूजार पावतरेक आनी मागीर ही अशीं बिलां धाडून दिता. सो चडान चड हांव जे जीपी न्यूजान म्हाजो हो इश्यू हायलायट केल्लो आसा पळय न्हू, तांकां परत एकदां मना पासून हांव थँक्यू म्हणटा.